गोंयांत दिसान दीस अपघाताच्या घडणुकांनी वाड जायत आसा. सुकूर पर्वरी दुचाकी चिखलान निसरयल्ल्यान भिरांकूळ अपघात घडलो. 28 वर्सां पिरायेच्या दिवचलच्या एका नानोडे वाठारांतल्या तरणाट्याक त्याच्या वयल्यान आंगावयल्यान गाडी गेल्ल्यान ताका जाग्यारूच मरण आयलें. जाल्यार ह्या अपघातांत दुसऱ्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान ताचेर हॉस्पिटलांत उपचार चालू आसा. पुलिसांनी घडणूक थळाचेर वचून अपघाताचो पंचनामो केलो. फुडलो तपास चालू आसा.